मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचक. सर्वेस्पोर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळ्यामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातालो. ताचो आरंभ न्ही आतांचो, बगार भोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पोर तांकां सांडतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायली तशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतली आनी तोस शांती जातलो. असिरियागार आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तालवारीन असिरियागाराचेर राजवट चलयतले. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. तुझे तारण म्हाका लाभले म्हूण मुझे काळीज उल्हासतले. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. वय ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनाक स्तोत्रां सद्गीतां गायतलो. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. सर्वेस्परांतय हांव उल्हासता. सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक, म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिलां, तांकां सर्व संगती देवतांच्या बऱ्याक पड आसो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासून जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलें, तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली, तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली, तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. सोमी तुमचे सोवे आसूं, तुमचेय सोवे आसूं. समाते प्रमाणे जेजू क्रिस्तची सुवार्ता. महिमा तुका सोम्या. क्रिस्तचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक झुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती झुजे निथिवंत मनीस. तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका
गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच. ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादे मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हणून अर्थ. देवाचें उतर हें, वाखन्नी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आज मसमेस्तांक वर्त्या संभ्रमाचो दीस, मोंती सायबिणीच्या फेस्ताचो दीस. विविध नांवांनी आमी हें फेस्त उल्लेख करता. मुरयेच्या जननाचें फेस्त, मोंती सायबिणीचें फेस्त, कुटमाचें फेस्त, नव्या बेळ्याचें फेस्त, चेडू भुरग्यांचें फेस्त, अशें म्हूण जायते ह्या फेस्ताक नांवां आसात आनी उद्देश आसात. ही एक वर्ती संभ्रमणी आमकां प्रत्येक जावन कातोलीक क्रिस्तांवांक करावळीच्या ह्या मंगळूरू, उडपी, कुंदापूर प्रत्येक जण ह्या जाग्यांत हांवन आयिल्ले तसल्या कातोलिकांक हें एक वर्तें फेस्त म्हणयात. आनी जायते उडास मिसळून आसात. खंय खंय गेल्लीं आमची क्रिस्तांवां हें फेस्त संभ्रमण आसात. दुसऱ्या खंयच्या फेस्ता विशयांत विसर पडल्यार ह्या फेस्ता विशयांत विसर पडना. दायजी वळडरगी आनी कितें हेर चॅनलांनी माध्यमांनी कॅनडांत कशें कोंकणी क्रिस्तांवणी हें फेस्त संभ्रमलें, अमेरिकांत कशें संभ्रमलें, लंडनांत कशें संभ्रमलें, फ्रांसांत कशें संभ्रमलें, ह्या विशयांत फोटो समेत इन्फॉर्मेशन मेळटलें. देखून हें एक आमकां सुमेस्तांक मोगाचें फेस्त. जायते उडास ह्या फेस्तांत मिसळल्यात. थोडो वेळ ह्या फेस्ताचे वर्तेपण, ग्रेस्तकाय समजूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान भावन आनी भयणीनो, हें फेस्त 3-4 नांवांनी उल्लेख केला तर जाल्यार हें फेस्त एकच म्हूण सांगेत. ह्या सर्व संगतींक एक गांस आसा. तो गांस कितें म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांत जेन्ना आदावन आनी येवेन पाता केलें तेन्ना आमी पळयता एका रितीची तुटाफट. एका रितीन न्ही मात्र मनशा आनी देवा मदें एक खंद खूब जालो, एक तुटाफट आयली, एक डिविजन जालें. तें डिविजन मनशा मदें जालें. म्हणजे आदाव आनी येवेन एकामेकाचेर बदलाम घालूंक सुरू केलें, ब्लेम करूंक सुरू केलें. तितलें मात्र न्ही, पृथ्वेनी मनशाक म्हणून पयस सरूंक सुरू केलें. म्हणयात कांटे कुंटे तुज्या कामाक फळ जावन मेळटलें म्हणटा. म्हणजे पृथ्वी मनशाक सारके रितीन स्पंदन करिना जाली. तशें मनशा आनी मनशा मदें तुटाफट, मनशा आनी पृथ्वे मदें तुटाफट, मनशा आनी देवा मदें तुटाफट. आतां ही तुटाफट वो वेगळा सार परिहार करच्याक देवान विंचलोलो उपाय जावन आसा आपल्या पुताक ह्या संवसारीन धाडचो. आनी ताका धाडच्या पयलें ताणें मोरये मायेक विंचलें. आनी ह्या खातीर मोरी जावंक पोता एक ग्लू, एक गम, एक सांगात हाडचें आसलें. हें सगळें कितें तुटाफट जालां तें सांगात हाडच्याक मोरयेचें जनन, मोरयेचें जिवीत जावंक पावता एक आदार मनशाक देवा सरशी हाडूंक. त्या खातीर हे नव्या बेळ्याचें फेस्त, कुटुंबाचें फेस्त, मोंती सायबिणीचें फेस्त सगळें एकाच गांसार, एकाच संगतीर होंदून आसा. देवा सरशी पाठी वेचें, देवाक अर्गां दिवचें, आमचें नीज आपोवणें वळखुचें. आनी केन्ना तें वळखता तेन्ना पृथ्वी उदंडपण आपणाचें पीक दिता, बेळें दिता. आनी आज आमी त्या खातीर देवाक दिन वचता नवें बेळें हाडून. भावन आनी भयणीनो, मोरयेचें फेस्तां जायतीं आसात दुनियेंत. सप्टेंबर 8 तारखेर मोरयेचें जनन, डिसेंबर 8 तारखेर
मोरी पाप कथाविने जल्मली मॅक्युलेट कन्सेप्शन म्हणून जनराच्या 1 तारीखेर देव मातेची परब मार्च 25 तारीखेर मोरी एक हिजबे हाडिल्लें फेस्त ऑगस्टाच्या 15 तारीखेर कुडियत्मे समेत सर्गार घेतिल्लें फेस्त ऑगस्टाच्या 22 तारीखेर मोरी एक सर्गा संवसाराची राणी म्हणून कुरवार केल्लें फेस्त हाचे बराबर मोरी जायते कडेन दिश्टीक पडोवन आदार दिल्ले तसल्या त्या उडासाक संभ्रमची तसलीं फेस्तां जावंक पुरो फातिमांत जावंक पुरो लुर्दांत जावंक पुरो वेलंकणींत ग्वादालुपेंत पिलारांत अशें विविध रितींनी मोरयेन आपणाचें हाजरपण दाखयिल्लें तसलें तीं फेस्तां. ताच्या उपरांत दुखी साहेबिनेचें फेस्त आसा, मोरयेच्या कतावेन काळजाचें फेस्त आसा, ताचे बराबर आसा लदीन मोरयेच्या जायत्या नांवांची मोरयेच्या पदवेची म्हणयेत तिच्या बिरुदांचे उल्लेख करून तीं फेस्तां आमी संभ्रमची. ह्या पोटी आमी हांगा कार्मेल गुड्यार संभ्रमले नोवेन मोरयेच्या बिरुदांचेर जें कितें मोरयेक इगर्ज मतेन दिल्लीं तीं बिरुदां इगर्ज मतेन केल्ल्या अणभवा वरवीं मोरयेच्या त्या व्हडपणाचेर तिच्या विनंतेच्या त्या आदाराचो उडास काडून दिल्लीं तीं बिरुदां हें सर्व आमी संभ्रमता. देखून मोरयेचीं फेस्तां आमकां कातोलिकांक भोव मोगाचीं म्हूण सांगयत. भाऊ आनी भयणीनो, मोरयेच्या जनना विशांत पवित्र पुस्तकांत चड कांय उल्लेख ना. आज आमी वाचुल्लो वांजेल जेजूच्या जनना विशांत सांगता शिवाय मोरयेच्या जनना विशांत कांय सांगना. पूण मोरयेच्या जनना विशांत कांय इन्फॉर्मेशन नांचणांगी आसा. जाकोबाचो वांजेल म्हूण आसा, ताका प्रोटो इव्हँगेलियम म्हणूनय नांव आसा. तातूंत मोरयेच्या बापाय आनी आवय विशांत उल्लेख आसा. कोण ती खंडी जावन आमकां कळीत आसा. मोरयेची आवय आनी बापय जोकीम आनी अन्ना. जोकीम एक जुदेव जावन आसलो आनी ग्रेस्त मनीस जावन आसलो, धर्मिश्ट जावन आसलो. पूण एक दीस तो देवाळाक दान दितना श्रेष्ठ याजकान ताचें दान स्विकार केलें ना. कित्याक तो एक भुरगीं नातुल्लो व्यक्ती म्हणून श्रेष्ठ याजकाक कळयलें आनी असो परिणाम जावन जर भुरगीं ना जाल्यार तो एक शिराप पडलेलो व्यक्ती म्हणून तांचें चिंताप जावन आसलें आनी असले व्यक्ती जावन देवाळाक दान घेवचें सारकें न्हय म्हणून जोकिमाचें दान इन्कार केलें. खंडी जावन बेजार आयली. देवाळांतच इन्कार केलें तर जाल्यार खंय म्हाका स्वागत आसा. बेजार आयन तो अरण्याक गेलो म्हणटा हें जाकोबाचो वांजेल आनी थंय वचून तो प्राजीत उपास करून देवा लागीं मागतना ताका एका बडव्यान दिश्टीक पडोवन सांगलें तुका एक भुरगें जल्मतालें आनी तें भुरगें देवाचें एक विंसणार हातेर जातालें म्हणून ताका कळयलें म्हणटा. आनी तो फाटीं आयल्या उपरांत मोरी अन्नाच्या कुसव्यांत जल्माली. भाऊ आनी भयणीनो, मोरयेचें जनन खंडीत जावन एक हांगा अजापी रितीन आमी पळोवचें तसलें मनशाच्या चरित्रेंत एक विशेष एक बदलावन हाडिल्लें तसलें एक फातर एक मुल्या फातर एक विशेष एक जागो. मोरयेच्या जनना उपरांत मनशाचो देवा लागीं असो संबंद संपूर्ण बदलता. एक डेफिनेट टायम एक वेळ देवान मनशाचे साल्वसांव पंथाक पावंक घेतलो तसलो निर्धार म्हूण येता. तर हें फेस्त आमी संभ्रमतना पयल्यान आमी देवाक अर्घन येता. मोरयेचीं कितलीं बिरुदां आसल्यार मोरयेन सांगिल्लें बरी ताणें ल्हानांक उंच उबारला, खालत्यांक ताणें उंच उबारला. देखून मोरयेचीं फेस्तां मोरयेच्या व्हडपणा विशांत न्हय बगर देवाच्या व्हडपणा विशांत साक्ष दितात. देखून आज मोरयेचो जल्म आमी संभ्रमतना आमी निजायकी संभ्रमचें देवाचें ग्रेस्तकाय, देवाचें व्हडपण, देवाची दादोसकाय, देवाचें मोगसाण हे आमी संभ्रमचें निजाकी. तर आयच्या दुसऱ्या भागाक आमी या. आज आमी कुटुंबाचें फेस्त संभ्रमता. ताचे बराबर नव्या बेळ्याचें फेस्त आमी संभ्रमता. ह्या मुंते फेस्ता वेळार नवें जेवसो एक संभ्रम. तें भातान दुदांत घे या नारळाच्या रोसांत घे या वर्णांत घे तें मेळोवन तें जेवसो तसलो एक संभ्रम. दुसऱ्या खंयच्या फेस्ताक सांगता येना जाल्यार मुंते फेस्ताक कुटुंबाच्या सर्व संद्यांनी सांगता येवन हें जेवचें तसलें. कित्याक जावन वचूंक पुरो ह्या म्हयन्याच्या नमान बळक जुजू
पत्रांत डेव्हिड वामनचूरू हाणें एक लेखन बरयलां आनी ह्या लेखनांत बंद डे उपरांतलें फेस्त मोंती फेस्त म्हणून उल्लेख करून ह्या लेखनांत तो म्हणटा बहुशा टिपूण क्रिस्तवांक करावळी क्रिस्तवांक बंदडेंत व्हरून ताच्या उपरांत ते फाटीं आयल्या उपरांत तांणी संभ्रमलें पयलें फेस्त बहुशा मोंती फेस्त आनी ह्या खातीर हें भोव मोगाचें जावं पुरो उरलें जायतीं विवरणां आसात पूण खंडीत जावन आमकां सुमेस्तांक हें फेस्त भोव मोगाचें आतां हें फेस्त आमी मोगाचें म्हणटाना प्रत्येक जावन कुटुंबाचें फेस्त जावन आमी संभ्रमता आनी ह्या कुटुंबा विशीं आमी कितें सांगचें देवाचें वर्तें देणें आमकां मेळ्ळें जावन आसा कुटुंब जायते फावटी हें कुटुंब आमी तात्सार रितीन बगूंक पुरो कुटुंबाक तितली प्रामुख्यता आमी दिना जावंक पुरो एक दीस मदर तेरेसाक एकल्यान विचारलें गे संवसारांत शांती विस्तारावंक कितें करियेत ती म्हणाली गे घरा वच आनी तुज्या कुटुंबाचो मोग कर गो होम एंड लव युअर फॅमिली कित्याक कुटुंबांत जर मोग मेळना कुटुंबांत जर अधुरेपण आसा आनी घाय आसात तर खंडीत जावन तूं हेरांक घाय करताय अशांती संवसारांत स्थापीत करताय डॅन विल्कॉक्स म्हणलो एकलो बरयणार म्हणटा आय डोंट केअर हाऊ पुअर अ मॅन इज इफ ही हॅज फॅमिली इज रिच मनीस कितलोय दुर्बळ जावंक पुरो पूण जर ताका कुटुंब आसा तो ग्रेस्त क्रिस्टोफर लॅश म्हणलो आनी एकलो बरयणार म्हणटा फॅमिली इज अ हेवन इन अ हार्टलेस वर्ल्ड काळीज नातल्या संवसारांत कुटुंब सर्ग पवित्र पुस्तकांत बायबलांत 296 फावटी 296 फावटी कुटुंब म्हणलो शब्द आसा देखून कुटुंब देवाक ह्या पवित्र पुस्तकाक कितलें प्रमुख म्हणून आमकां समजता देव एक कुटुंब पवित्र त्रित्वी आनी तो देव मनीस जाताना एका कुटुंबांत जल्मलो जुजे आनी मोरी आनी जेजू हें पवित्र कुटुंब आनी आमी सुमेस्तां कुटुंबांत जल्माल्लीं केदें व्हरतें भाग देखून आज आमच्या कुटुंबाक मान करचो तसलो न्ही मात्र आज हर एका दिसा आमी दिवंक फोवो ह्या कुटुंबा खातीर देवाक अर्गां दिवचें आसलें आनी ह्या कुटुंबाचो सक्रीय सांदो जावंक प्रयत्न करचें आसलें एक निर्धार घेवचो तसलो एक दीस भाऊनो न्ही भयणीनो कुटुंबांत कुटुंबा विशयांत आमी नियाळतना प्रत्येक जावन कुटुंबांत आसा आवय आनी आवयचो पात्र विशेश जावन आसा मोरी एक आमची आवय जावन दिल्या म्हणटाना आमकांय एक संवसारी एक आवय आसा आनी तिचो पात्र विशेश जावन आसा एक दीस एक सक्सेसफूल बिझनेसमॅन ताका जायते बडें आयकूंक मेळ्ळें गे कोणाचें रीण जाल्यार फारीक करयेत आवयचें रीण फारीक करूंक जायना म्हणून देखून एक दीस जायते पयशे करून घरा आवय सरशीं आयलो आनी म्हणालो माय सक्कड सांगतात आवयचें ऋण फारीक करूंक जायना म्हणून पूण हांव फारीक करूंक आशेता तुका तुजें कितलें ऋण आसा सांग म्हाका हांव दितां आवय म्हणाली गे म्हाका कांय नाका पुता तूं व्हरतो जाल्यार सक्सेसफूल जाल्यार तेंचो पुरो म्हाका व्हरतो संतोश ना मम्मी म्हाका जें कितें तुवें खर्च केलाय सगळें सांग हांव दितां तितल्यान आवय म्हणाली गे म्हाका काल जाय तुजें कांय नाका आज सगळी रात तूं म्हज्या सांगाता न्ही दे म्हज्या सांगाता तूं करसी म्हज्या सांगाता न्ही दे दुसरें कांय नाका तितल्यान सगळी वय जायत जेवण आनी जालें न्हिदली इल्ल्या वेळान आवयन लगीन आसलेल्या जग्ग तावण ती उदक पिवंक म्हूण जग्ग दवरताले लो सगळें जग्ग ओमतलें वो हेपटींत सगळें वस्तू भिजलें हेपटींत उडोवन मम्मी खालें करताय म्हूण उडोवन बेड्डा तावण सकला उडलो आनी तितल्या आतां ती म्हणाली गे पुता 4-5 वर्सां म्हणसर हरी एका दिसा म्हणलें बरी तूं बेड्ड भिजयतलो हांवें कांय करूं ना तूं मुततलो हांवें मुतो ना खाली उदक घालें तें तुका सोसूंक जायना आनी तूं फारीक करता म्हण सांगताय आवयचें जें कितें हांवें खर्चिलां जें कितें हांवें दिलां फारीक करता म्हणटाय सोपान म्हणाली भाऊ आनी भयणी जायते फावटी जें कितें आमी कुटुंबांत घेतलां आमी नेनाव आमी आमच्या हंकारान फारीक करता म्हण सांगूंक पुरो तुज्या जल्मान जें कितें तुवें घेतलां तें फारीक करूंक जायना जरी तुवें कितें फारीक करूंक तूं मोन करताय तर बरें कुटुंब बांदून हाड आनी बरें कुटुंब बांदून हाडूंक 4 संगती मतीन दवरया पयल्याक म्युच्युअल रेस्पेक्ट म्हणजे कुटुंबांत एकामेकांतय मान आनी गौरव जर तो मान आनी गौरव आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेकाक दिवंक शकना तर हेरांत जावन आमी घेवन कांय फायदो ना
आनी हेरांनी तो दिवंक साध्य ना देखून कुटुंबांतली कोणूच एक वजें जावंक नजो हर एकल्याक तो मान आनी गौरव फावो. दुसऱ्यान म्युच्युअल एप्रिसिएशन एकामेका थंय प्रशंसा अभिनंदन या उत्तेजन खंडीत जावन आमी हर एकली एक विशेष मिसांव घेवन ह्या संवसारी आयल्या देखून एकामेकाक पाठिंबो दिवचे शाबासकी पाठोवचें एक बरेंपण आमचें थंय आमी वृद्धी करया. तिसऱ्यान म्युच्युअल शेअरिंग एकामेका थंय जें कितें मोगणां आसात तें वांटून घेवया. आमी खाली जेवण मात्र वांटून घेवचें न्हय. कुटुंबांत जर ही म्हजी आवय हो म्हजो बापूय ही म्हजी भुरगीं हो म्हजो भाव आनी भयण म्हणलें तसलें म्हजी म्हणलें तसलें एक भोगाप येता तर जाल्यार आमी खंडीत जावन एकामेका थंय वांटून घेवंक शकता आनी सकाळचें देखून संपूर्ण आमी मोबायलांत इंटरनेटा मुखांत हेरांची इश्टाघात करता आनी तांचे लागीं चड पातयेन येता आनी आमच्या कुटुंबांत जे सांगता आमी आमचें जिवीत खर्चिता तांचे सांगता वांटून घेवंक आमकां धैर्य पावना. देखून जर आमचें कुटुंब बरें करून बांदून हाडूंक आशेता आमचे कश्ट आमचे वळवळ आमचो संतोश आमचें बरेंपण सगळें कांयच फाटीं दवरनासतना वांटून घेवंक शकया. आनी चवथ्यान म्युच्युअल फ्रेंडशीप एकामेका थंय ती इश्टाघात जायते फावटी आमी कुटुंबांतच एकामेकाक परस्परी जाता थोडे फावटी वैरी जाता थोडे फावटी आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें तो संबंद इतलो बिगडटा तें कुटुंब म्हणलो एक दुबाव येता. कित्याक आमकां आमच्या कुटुंबांत एकामेकाचें बरेंपण वळखून उत्तेजन दिवन ती इश्टाघात वाडोवंक नजो साध्य आसा खंडीत जावन साध्य आसा. तर मोगाच्या न्हू हें फेस्त आमी संभ्रमतना मुरयेच्या जननाचें फेस्त आमी संभ्रमतना पयल्यान देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाचें वर्तें देणें जावन मोरये माये मुखांत्र देवान आपणाकच आमकां दिलो आनी त्या मुखांत्र ताणें आमकां वेंगलें आमी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जाल्या. आनी दुसऱ्यान आमकां ह्या संवसारी एक कुटुंब दिलां त्या कुटुंबाचें पालन पोशण करचें आसलें त्या कुटुंबांतय आमची जबाबदारी पाळचें आसलें आपोवणें. आनी तिसऱ्यान ही नवीं फळां हे नवें बेळें आशिर्वादीत करतना ह्या पृथ्वेतय म्हाका आनी तुका एक जबाबदारी आसा. ही पृथ्वेक वीक भरून ह्या पृथ्वेक लागाड काडलें जाल्यार आमी आमचेच पांय आमचेच हात कातरन घाल्ले बरें. ह्या पृथ्वेक बरें करून पळया देवान दिल्लें वर्तें दायज म्हणून घेवया आनी त्या पृथ्वेतय तो मान आनी तो गौरव दिवया आनी त्या पृथ्वे मुखांत्र देवाक अर्गां दिवया. तर सुमेस्तांक परत ह्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता म्हूण ती सायबीन आम्हा सुमेस्तां पासून विनंती करून दी आमचें कुटुंब त्यास भाग्यवंत कुटुंबाच्या सावळे काल सोलून दी आनी आमचें सगळ्यांचें जिवीत नंदन जावन दी. परत तुमकां सुमेस्तांक म्हूण ती सायबीनीच्या फेस्ताचे शुभाशय देव बरें करूं.